नुस्तेमारीक राज्यांत सुरवात जाल्या, मात बेती जेटीर अजून चड बोटी दर्यांत वचपाक लागूना. कामगार नाशिल्ल्यान ही धांदळ जाल्या. जेटीर सुमार 300 बोटी आसात. हाचेर कमीत कमी 6000 कामगार लागता. मात अजून 5% लेगीत कामगार आयिल्ले ना म्हण म्हायती हर्षद धोंड हांणी दिल्या. आरडेक्सको खातीर पणजेच्यान केन्झल रॉड्रिगीस. बोटी वचूंक ना, 2-3 बोटी गेल्या. आमचे लेबर येना, आता सध्या लेबर येवंक ना. लेबर येतले आमचे एक 10, 12, 15 तारीख अशे. आमचे बोटी हांगासर चड सुरू जावंक ना. हिंगा कितल्यो बोटी आसा आनी कितले लेबर सुमार येवंक ना हिंगा? हांगा अरावंड 300+ बोट्स आसा. 100 पर्सिन्स आनी 200 स्मॉल ट्रॉलिंग बोट्स. अरावंड 300+ बोट्स आसा. आनी हांगा आमकां लेबर अरावंड 6,000 to 7,000 रुपीज 7,000 लेबर फोर्स लागता बोटीर. So आता इवन 5% लेबर येवंक ना. any reason for that there has been delay of laborers not coming? No, before what used to happen, पहिले we used to channel labor from 4 states, that is Jharkhand, आमचे छत्तीसगड, ओरिसा आणि आंध्रा. आता कितें जालां, आंध्रा, ओरिसा आणि छत्तीसगड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चालू जाला. सो देर आर स्कॅर्स लेबर्स कमिंग फ्रॉम देर, नॉट इवन 10 to 15% compared to previous years. आता ओनली सोर्सिंग ऑफ लेबर इज फ्रॉम झारखंड. सो झारखंड पावस मातसो लेट पडल्यार तांचो रोंपो लेट जाता आनी ते येवपाक मातशें लेट जाता. ताका लागून आनी सेकंडली कितें म्हणजे गोव्हर्मेंटा कडल्यान पुलिसां कडेन मागणी आसा की थोडे कडेन आमचे पुलीस आमचे लेबरांक पळय तांकां आधार कार्ड नासता, आयडेंटिफिकेशन नासता, हेरेस करता, धांवडायता आनी ताका लागून ते लेबर येना. ओके. सो मातशें तांचे लिनियन्सी दाखोवपाची मातशी. सो आतां समज तूं ऑलरेडी फिशींग एक्टिविटी स्टार्ट जाल्या, 10 दीस देखून तुमचें हें जावचें ना. सो हें तुमकां लॉस जावचें ना. हाऊ मच लॉस इट कूड बी इफ इट ओकर्स? नाही, डिपेंड्स न्ही. आता मातसो वेदर कंडिशन्स आर नॉट दॅट गुड, पूण वेदर एक जायत जाल्यार चालू जातली. तुमकां लॉस बा आसा तर थंय जाल्यार 10 दीस तुमची आतां एक्टिविटी आसची ना, लेबरच येवंक ना. सो ताका लागून हय, लेबर ना म्हणजे लॉस आहात न्ही. आता कितें फिशींग चालू जाल्या म्हणजे आमी लेट जाले. लेट जाल्यार आमकां कॅच मेळना आनी इट इज अ लॉस.